बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आता आम्ही विविध त्या समापासत भक्तीपणान मागया. जो कोण आज जन्म दिवस आचरण आसात तांच्या सांगात आम्ही संतोष पावता. सोनिया एन मेंडोन्सा बारकोरू, 3rd बर्थडे अलिना डिसोजा मणिपाल, 1st बर्थडे जारा सिक्वेरा मुडबिद्री, अनिता मिनेजिस बोरिवली, 42nd बर्थडे मेरी अनिता डिकोन्ना कुलशेखर, डिक्सन बेनेडिक्ट फर्नांडिस बेंदूरू, लुइजा रोड्रिगस सांताक्रूज, रोवेल डिसोजा शिरवा, 81st बर्थडे सेबास्टियन कार्लो ओमजोरू, प्रमिशा फर्नांडिस, मिशेल सिक्वेरा UK. तशेंच वेडिंग एनिवर्सरी आचरतात. काजरचो वार्षिक दिवस स्टॅनी नॅन्सी डिसोजा मुल्की. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. दैवी कलो रेतेर मंदिराच्या रेतेर केल्ल्याद्वारे हांगासर विनवणी केल्ल्याद्वारे आनी हांगासर भेट दिवन मागलेल्या वरवीं देवान तांचेर भरपूर आशिर्वादां घाल्ल्या पासून सांत डॉमिनिकाच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा डी आल्मेडा आनी कुटुंब मुल्की, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या मानाक लॉरेल आनी लेविन पिंटो जर्मनी, एझलिन प्रिवल ओलिवेरा सास्तान, रॉबर्ट मारिया डिसोजा किन्नीगोळी, प्रशांत मेलिटा पिंटो पेर्नाल, मेरी मिनेजेस पालिमार, सांत आंतोनीच्या मानाक हरीश फर्नांडीस बेंगलोरू, स्टॅनिस्लाव डिसोजा आनी कुटुंब मलवानी मुंबई. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत सुरवेर जायते कश्ट आसले तांतले देवान निवारलेल्या पासत मिशेल मायकल गोम्स मिरा रोडू. जायतीं आशिर्वादां मेळ्ळेल्या पासत बर्नी मँगलोरू. दैविक आकृतीच्या मानाक रूही लोबो गोरेगांव, फ्लेक्सन नोरन्ना पाणीर, अनिता अलोशियस डिसोजा बॉम्बे, आलिस डिसोजा संतूर कोपला, रॉबर्ट पिंटो शिरवा, रोशन मारिया प्रिमा मिनेजेस उडपी, फादर फेलिक्स पिंटो आसाम, विक्टर फ्लेवी पिंटो बोरिमार, रायन प्रिन्सिटा मिनेजेस उडपी, लूसी रोड्रिगस मुडबिद्री, जेकब क्लोटिल्डा आनी कुटुंब मुल्की, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या मानाक मारिया लोबो आनी कुटुंब हॉस्पेट, स्टीफन मेबल डिसोजा बरी भलायकी लाभलेल्या पासत सुरत कालतावन, नवीन मोतेरो आनी कुटुंब मँगलोरू, जॉन मेंडोन्सा शंकरपुरा. मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारल्या पासत, कॅन्सर पिड्यांतले देवान गूड केल्ल्या पासत, सर्जरी बरे तरान जाल्ल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे मागलेल्या उपरांत देवान फोव केल्ल्या पासत घोव बायलां मदें आसले मनासता पयस आसून आतां माया मोगान तीं जियेता देखून घराचें काम वेळार जाल्ल्या पासत आनी लोन तांकां वेळार सँक्शन जाल्ल्या पासत, जाग्याचे समस्या तयार जावन जागो वेळार नावार जाल्ल्या पासत, तशेंच वय भुरग्यांक सैरीक सोदता आसतना वेळार सैरीक जाल्ल्या पासत आनी काजाराचें कार्य, रोसाचें कार्य आनी तशेंच कराराचें कार्य सगळीं बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, पावस येनासतना कसलीच अडकळ जायनातल्या पासत आनी देवान विस्नार आशिर्वादां घाल कुटुंबांत आतां शांती समाधान रास करता देखून सबार जाणांनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिला देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू. आतां विविध त्या समा पासत माग्या विशयी जावन दैवी कलोरेत्र मंदिराच्या ह्या जाकां पासत हांगासर विनवण्याच्या संद्या पासत सर तराच्या वावराड्यां पासत स्वयंसेवकां पासत पात्रांना पासत हितचिंतकां पासत दान दिल्या सर दानी पासत आनी हांगाच्या सर समाजच्या सगळ्यां पासत आमी माग्या. तशेंच होली स्पिरीट सिस्टरां पासत आनी तशेंच नित्य आराधनाचे होली स्पिरीट सिस्टरां आसात तांचे पासत आमी माग्या. सगळे ह्या सुडीच्या मिशनरी सगळ्या संवसारार वावर करना आसात तांच्या विशयीच त्या समा पासत आमी माग्या. तशेंच मागो उलो दिला दिव्या डिसोजा किन्नीगोळी नवें काम मेळच्या पासत, बरी भलायकी मेळच्या पासत, वारन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी, एडवर्ड क्वाड्रस बरी भलायकी मेळच्या पासत, कार्मिन डिसोजा हिलिंग फ्रॉम स्वेलिंग आनी पेन पेर्मनूर टावन, CA फायनल वय फर्स्ट अटेम्प्टान पास जावचे पासत, डेविड पिंटो सुल्तान बत्तेरी बरी भलायकी लाभच्या पासत, जॉयल आनी जॉयलिन मिनेजेस पांगळा, क्रिस्तीन पिंटो मँगलोरू, मिनेजेस आनी सायमन्स फॅमिली बंडवाळ, टेरेन्स पिंटो कामा खातीर दुबय, जेसिंता डिसोजा नेदरलँड, ॲश्रियन डिसोजा सांतूर कोपला, सिप्रियन डिसोजा बरी भलायकी मेळच्या पासत समसे टावन,
आनी तशेंच नेली आनी मेलानी डिसिल्वा निड्डोडी, जॉयल डिसोजा शंकरपुरा मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारचे पासत आनी प्रोस्टेट गांड्याच्या समस्यांतले देवान निवारचे पासत, पाटीच्या गांड्याची दूख उणी जावचे पासत आनी चड पिडा गूण जावचे पासत, घराचें काम वेळार पंता पावचे पासत, बायला गांवांत काम मेळचे पासत, विजा जावचे पासत, पासपोर्ट जावचे पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचे पासत, जाग्याचे समस्या इत्यार जावन भाऊ भयणींनी जागो वेळार तो विंगड करचे पासत, भाऊ भयणी मदें असले मनस्ताप पयस वचून माया मोगान घरावेची वाट तांणी सोंड दिवचे पासत आनी भुरग्यांनी दाव्याच्या भुरग्यांनी पियूसच्या भुरग्यांनी आनी परिक्षा बरोवच्या सर भुरग्यांनी बरेंकन परिक्षेन बरोवंक बरें रिजल्ट येवचे पासत मागो उलो दिला. आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मलकाड्यांक असासनाचो विशय आमी मागया. देवादीन ब्रदर टी.के. जॉर्ज, इग्नेशियस आनी रेमेडिया सिक्वेरा किन्नीगोळी, जोकिम सिक्वेरा ताने, ब्रदर टी.के. जॉर्ज धारवाड, कुटुंबान मरण पावल्या समेत तांचो उडास करता. रिटा अल्मेडा वासई, ब्रदर टी.के. जॉर्ज धारवाड, पुलगतली आत्म्याचो उडास करता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, तशेंच पुलगतली आत्म्याचो उडास करता. विनोद आनी सोबिता रोड्रिगस मँगलोरू, देवादीन मरियन डिसोजा उडपी, वालेरियन रेबेल्लो कटी बँगलोर, रॉनी दुल्सिन आनी झेवियर डिसोजा आनी एलियास तावरो बरिविली, जॉयन्ना आनी फ्रांसीस क्वाड्रस मुलुंडू, 9th डेथ एनिवर्सरी वालेरियन नाझरेत बांदोरू, देवादीन स्टेल्ला लसरादो बंटवाळ, आल्बर्ट डिसोजा, जॉन फ्रांसीस आनी जुआना मिरांडा, लॉरेन्स आनी पॉलिन कुटिनो, ॲलिस फुटाडो बर्थडे रिमेंब्रन्स बोळार्तावनू, आल्बर्ट डिसोजा 10th डेथ एनिवर्सरी, ब्लेज लॉरेन्स मोंतेरो पेर्मानूरू, तेरेजा आनी ॲलिस डिसोजा तण्णीरबावी. ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशाचेर पंगोदी समाधानेंत विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेत भारताचे आत्मे देवाचे काकोतीन समाधानेंत विशय घेवन दी. आमेन. संग्रामासो देवाक हसून गावसो, आमचे ताणे वतलेल्या कुर्बे देण्यासो, उलास काढून उपकार बावडून अर्गां दिवसो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. जेजू क्रिस्त देई मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी साद्या काळाचो दुसरो आयतार आचरण करता. तशेंच आज दैवीक शब्दाचे मेळाचे ह्या जाक तांचो फावंडर सा आर्नोल्ड जॉन्सन असो 150व्या वर्साचो जुबलेव आचरण करतात. संवसार भरो सुवार्थेच्या मिसावांत आपणाची सेवा करच्या सर दैवीक शब्दाच्या ह्या जाकांक रिलिजियसांक धर्म भयणींक हांव शुभाशय पटयतां, तांचे सेवेक अभिनंदन पटयतां. आज विशेष मापान ह्या सांतान आरंभ केल्लो मेळ सगळ्या संवसार भरो सुवार्थेचे सुपुत्र सुपुत्री जावन सेवाक भेटयते आसात. आमकां वर्तो संतोष ह्या आमच्या मंगळूर दियेसीसींत मुल्कीच्या डिवायन कॉल आपोवणेच्या ह्या मंदिरांत सबार वर्सां जावन कळमीत नासलेली सेवा, आत्मीक सेवा ह्या जाग्यार हांगा एसवेडी ह्या जाग दिते आसात. आज विशेष बापान हांगा आमी तांच्या संगाता मेळ्ळ्या, देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या सांतान आरंभ केल्लो हो मेळ आनीकय चड वाडोवन दी. सबार तरणाटी ह्या मेळांत सुवार्थे खातीर मुखार येवन दित. आनी आज विशेष मापान सगळ्या संवसार बरो ह्या मेळाचेर देवाची आशिर्वादां बेसावां आमी मागया. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान दिना शिवाय आमी कितेंच घेवंक साधना. देव दिता बरो न्हू ओमतोच्या मापान दिता. ताची आशिर्वादां, ताची बेसावां, ताची पेकोवण हें सकट तो आमकां फावो करता. पूण आमी ताच्या मुखार आमकांच तकशी जाय. ताच्या मुखार आमी कालतें जाय. आमची अस्कत काय आमी वळखून घेवंक जाय.
आमचे पातकां आमी रडसय तर हें पवित्र येवकरिस्तीक बलिदान भेटोवचें हे वखता आमची अस्खत काय मोडकून घेवया आनी बुडवून देवाचो मोग आमचो करून घेवया. आमी पातकी आनी अस्खत म्हणल्यार वळखून सांगात म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरळ सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. इष्टांक संसारी सर्वस्फोरा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दोन वैभवा पासून. आमी तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. इतक्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्गानी संसारतून सुसलयताय तुजी परजेची प्रार्थना दयेन ऐकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कर देव तुझे सवे पवित्रत्मेचे एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सियोनांत फांत्यापरी प्रामाणीकपण परजळीसर
आनी जळते दिवटे परी तिचे तारण प्रकाश फांकयसर हांव सियोना पासत ओगो रावसोना. जेरुजलेमा पासत हांव विशय घेवसोना. तेदना राष्ट्रां तुजे प्रामाणीकपण पळयतली आनी सर्व राय तुजी महिमा देखतले आनी सर्वेस्पराचें तोंड तुका दितलो. त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतली. सर्वेस्पराच्या हातान तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातांत एक रयाळ किरीट तुका आनीक सोडलेली म्हूण उलो करची नात आनी तुज्या देशाक पाड पडलेलो म्हणचे नात. बगार तुका म्हजो संतोश म्हूण उलो करतली आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासरतली. कित्याक सर्वेस्पर तुजे थंय संतोसता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें. जशें एक तरणाटो एके अवंकारी चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले थंय संतोसता तशें तुजो देव तुजे थंय संतोसता. देवाचे उतार. देवाचे गोड उपकार. सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सद्गीता गाया. परमेश्वराक हरसिया. ताची नाम वाखणा. सर्वेस्पराची विचित्रा तारण दिसपडते गाजया. जनांगामध्ये ताची महिमा परगट करा. सर्व परजांक ताची विस्मिता कळया. सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. परसा लोकांनो देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया. ताच्या नावाक फावो त्या गौरवान मान बागया. सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. सा पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण सोमेस्ता थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यान. अशें पवित्र आत्मो
एकल्याक जाणवायेन उतार परगडचें देणें दिता, आनेकल्याक ते अर्थून विवर दिवचें देणें, एकल्याक ते आत्म्यातय बावर्ताचें देणें मेळटा, आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें, एकल्याक असर्यां करचें देणें, आनी एकल्याक प्रवाद करचें, तिसऱ्याक प्रेरकत्मे पारखून पळोवचें देणें मेळटा, एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें, आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें. पूण ही सर देणी दिता एकलोच आनी तोच आत्मो, आपले कुशे प्रमाणे एक एकल्याक तो ती वांटून दिता. देवाचें उतार हें. देवाचें वडोवकार. आमच्या समय जेजू क्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्थे मुखांत देवान तुमकां आपोवणे दिला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्प तुमचे सोवे असो, तुमचे सवे असो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. दोन दिसां उपरांत गलिलेच्या काना नगरी एक लग्न असलें. ते जेजूची आवय असली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी आपोवणें असलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवां जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे शुद्धसारीचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळसे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरिल्ले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा, आनी तांणी ते काण पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतले थोडे काडा आनी जेवणाच्या कारबारा शेशीन व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पडयलें. तो कसो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपोवन व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरे ताका पावन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यारी उंची वायन पयलो वांडटा आनी सयऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हे आपलें पयलें असर्ये जेजून गलिलेयाच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिस्त ताका सत्मानूंक लागले. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो,
आयच्या वांजलांत आमी आयकल्लें एक उतर मोरयेन जेजूक सांगलें तें उतर. खंयचें तें उतर? तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. डू वॉट एवर ही टेल्स यू. ಆತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. मगोच्यो भाव भयणीनो, आज जेजून मोरयेच्या उतराक काल्तिमान घालो आनी काना शहरी अजाप केलें. कुटुंबांत गेल्लो संतोष ताणें पाटी हाडून दिलो. आज एसवीडी मेळ आरंभ केल्लो सा आर्नॉल्ड जॉन्सन. ताकाय वताळो आयकलो. जेजू तुका कितें सांगता तें तूं कर. आनी ताणें 1850 इसवेंत हो मेळ ताणें आरंभ केलो. आरंभ करतना कश्टांची वाट ताची. पूण हांव चिंता आज दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे देवान ताका विशेष देण्यान भरलो. पवित्रत्मेच्या कृपेन ताका भरलो. नाजाल्यार असलें असाधारण काम करूंक साधना. आनी त्या देण्या वरवीं पवित्रत्मेच्या कृपे वरवीं घट भावार्थ तसो आनी तो भावार्थाक क्रिस्ताच्या उजवाडाचो साक्ष जालो म्हळ्यार सूख जावची ना. ह्या वेदीच्या दोनी बोगलेन 2 पिंतूर आमी पळयता. एक सा आर्नॉल्डाचें आनी एक त्या मेळाचो पयलो मिशनरी चैनाक गेल्लो बाब जोसेफ. आनी आज ताच्या इमाजीक आमी गौरव दिवन देवाक आराधन करता. कारण इतलेंच पवित्रपणान जियोवन पवित्रपणाक साक्ष जावन सुवार्थेच्या मिसावांत क्रिस्ताच्या उजवाडाचो साक्ष जालो आमचो सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन. मगोच्यो भाव भयणीनो, ताचें जिवीत 1803 आनी 7 इसवेंत तो जल्मलो आनी 1909 इसवेंत तो अंतरता. हांव चिंता 38 वर्सां प्रायेर ताका मेळ्ळेल्या आपोवणें हो मेळ तो आरंभ करता 1852 इसवेंत. आनी ताका मेळ्ळेलें देवाचें एक प्रेरण जावन आसा. जेजूचें काळीज सर्वांच्या काळजान वस्ती करी जाय. म्हळ्यार जेजूचो मोग सगळ्यांच्या काळजान वस्ती करी जाय. जेजूचो मोग सगळ्या गांवांत वस्ती करी जाय. तें साद सुवार्थेच्या उजवाडाद्वारे मात्र म्हणलें ताका समजल्लें. मगोच्यो भाव भयणीनो, गेल्या त्या वर्साच्या ऑक्टोबर 26 तारीखेर आमच्या आतांच्या प्रस्तुत पापा साहेबान एक परिपत्र आमच्या पवित्र सभेक पाठयलें. आनी तें जावन आसा देलेक्सीत नोस. म्हळ्यार ताणें आमचो मोग केलो. ही लव्डस आतां ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. ಖಂಡಿತಿ ಪಾಪಾ ಸಾಹೇಬಾನ್ दिल्लें वरसी आनी एसवीडी मेळाचे जुबलेवाचे वरसी आनी सा आर्नॉल्ड जॉन्सनाका जेजूच्या पवित्र काळजावेर आसलो मोगाकी थाळ पडटा. हांव चिंता एक देवाचें प्रेरण म्हळ्यार सूख जावचें ना. पवित्र सभा कश्टांच्या मेटांनी समकताना जावंक पुरो आमकां कळीत आसा मार्टीन लुथर इगर्ज मातेतोन भायर वचून प्रोटेस्ट केल्ल्या वेळार देवान एका झुजाऱ्याक विसून काडलो. आनी स्पेन असो झुजारी तो इनास लोयोलो. थंय सांताच्या जिणे वरवीं तांची जिवीत वाचून सुवार्थेच्या मोगाक तो आयलो. आनी पापाची परवणगी घेवन पवित्र सभा उरोवंक ताणें ताचें प्रयत्न केलें देवाच्या कृपेद्वारी. तशेंच बिस्मार्क म्हणलो तो ताच्या आडाळते चलोवन आसलो जर्मनींत. कश्टाचो काळ इगर्जेचेर धाड पडली. तशेंच
कोवेंता बंद करेली ह्या जाकांक रिलिजियसांक तशेंच गोवळ्यांक बंदेन घाल्ल्या ह्या कश्टांच्या वेळार फुलल्लें फुलो जावन आसा आर्नॉल्ड जॉन्सन. मगशे भाव भयणीनो, ताणें सांगलेलें तें उतर अशें जावन आसा. फातकासो काळोखो आनी बेविश्वासाचो अंधकार प्रेरक आत्म्याच्या आनी दैवीक शब्दाच्या उजवाडातावन नपयस जावन दी आनी जेजूचें काळीज सोमेस्ताच्या काळजांनी राज करून दी. जेजूचें काळीज सोमेस्ताच्या काळजांत राज करून दी. तवळ मात्र शांती, समाधान, भोगसाणें आनी मोग वांटूंक साद आसा. अखंड भावार्थ ताचे थंय आसलो. ताची दृढ पातयणी आनी विशेष ताचो भावार्थ 1873 इस्वेंत पवित्र काळजाचें धाकटुलें दूत म्हणजे एक म्हयन्याळें पत्र ताणें मिसावाच्या कुमके खातीर आरंभ केलें आनी त्या द्वारे मिसावांक पाठिंबो दिवंक लोकांक ताणें आपोवणें दिलें. त्या खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो, एका DSCCंत सुमार रिलिजियस वावर करतात. आमकां ह्या मंगळूर DSCCंत हांगा उडपेक लागीं जावन आमकां हें डिवायन रिट्रीट सेंटर देवान दिलां. आमची फिरकस कुटुंबां जिवाळ करूंक, आत्मीक रितीन बांदून हाडूंक, जेजूच्या काळजाच्या मोगान ताका वाडोवंक, वागोवंक हें डिवायन रिट्रीट सेंटर प्रेराण जालां, खाराण जालां म्हळ्यार सूख जावची ना. त्या खातीर दुसरे कार्मेलीत जावं पुरो, जेजुईत जावं पुरो, कापुजीन जावं पुरो, हे सकड कॉम्पिटिशन न्ही. बगार आमी सकडांनी जेजूच्या काळजाच्या मोगान बरोवन जेजूची पवित्र सभा बांदून हाडूंक देवान आमकां आपोवणें दिल्लें जावन आसा. आनी हें सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या मतींत आसल्या द्वारे ह्या म्हयन्याळ्या पत्रा द्वारे सांगतात लेखणी उतराचेवन बळवंत जावन आसा म्हणून. मग भाव भयणीनो, ताच्या लेखण्याद्वारे त्या पत्राद्वारे हजारांनी लाखांच्या लोकांची काळजां तो जिखोवंक शकलो. आनी उर्बेवंत वो तरणाटो ह्या कश्टांच्या आईन काळार, ह्या कश्टांच्या परिगतेंत ताणें पवित्र सभेचो हात सोडूंक ना. आमी कोणीय पवित्र सभेचो हात सोडचो न्ही कश्ट येताना. आमी पवित्र सभेक हांगा बरयलेल्या प्रमाणे सर सुवातेर, सर काळार क्रिस्तचे उजवाडाचे साक्षी आमी जाय. आनी अशें ताणें पवित्र सभेक देसवाड जावच्या, तातूंत रावोवच्या खातीर ताच्या काळजान देवान घाल्ली एक आशा, जेजून दिल्लें एक प्रेरण जावन पावलो हो संस्थो 1852 इस्वेंत डिवायन वर्ड मिशनरीज म्हळ्यार कितें, दैवीक शब्दाचे मिशनरी. हांचे पयल्यान पयले मिसांव जावन आसा दैवीक शब्द निरंतरी आकाळी सकाळी सदांकाळी आनी तो परगट करूंक आसा. त्या खातीर हो संस्थो हांगा उबार जाला. दैवीक शब्दाचो उजवाड, दैवीक शब्दाच्या उजवाडाद्वारे क्रिस्तचो मोग, दैवीक शब्दाच्या उजवाडाद्वारे अंतकारांतल्यान उजवाडाक लोकांक हाडचे खातीर हांगाचे याजाक वावुरते आसात. मगच्या भावा भयणीनो, हें जावन आसा पवित्र सभेक मेळ्ळेलें वर्तें आशिर्वाद सांत आर्नॉल्ड जॉन्सना द्वारे. तशेंच ताच्या जिवितांत ताका अनेक प्रेरण मेळ्ळें. ताणें पवित्र आत्म्याच्यो भयणी म्हणलो एक मेळ ताणें घडलो रिलिजियसां खातीर, ह्या धर्म भयण्यां खातीर, स्त्रियां खातीर, सिस्टर्स ऑफ द होली स्पिरीट. आज ती संवसारभर सेवा दित्या आसात. तितलें मात्र न्ही, देवान ताका अनेक प्रेरण दिलें. केवल शब्द परगट केल्यार पावना, बगार त्या शब्दा खातीर दीस आनी रात मागजाई. आमी इंटरसेसरी प्रेयर म्हणटा, विनवणेचें मागणें म्हणटा, कळनासतना मागचें मागणें. आमी पळयता कोडयाळ गेल्यार आमकां भयण्यो भितरली माद्री आमी म्हणटा, 2 एकांकनाडी तशेंच एक मिलार हांची कोवेंत आसात, ती भितर तावन भायर येनात. सदां तांचें काम, तांचें मागणें, तांचो जिवीत ती समर्पण करते आसात. कोणा खातीर? आमच्या खातीर, संवसारा खातीर. आनी ताका मेळ्ळेल्या प्रेरणाद्वारे निरंतर आराधनाच्यो भयणी म्हणून ताणी एक आराधनाचो मेळी ताणें घडलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी पळोवचें जाल्यार ह्या सगळ्या संवसारार
100,000 वर्णी वयर याजाक 450 वर्णी रिलिजियोसाम आनी निरंतर मेळाच्यो धर्म भयण्यो अदीक मापान सेवा दिते आसात. मेळ आरंभ करतना ताणें देवा लागीं इतलेंच मागलें, कशें पवित्र सोल्ल्यांत धर्मदूताच्या कृत्यान बरोवन आसा, देवान आरंभ केला जाल्यार देव मुखार व्हरतलो, जर तर देवाक नाका जाल्यार देव संपयतलो, देव रावयतलो. तशेंच हे सेंटर हांगा आरंभ जालें दैवीक रितीरीचें मंदिर, आपोवणेचें मंदिर देवान आरंभ केलें आनी देव तें मुंदरून व्हरते आसा ताच्या आत्म्याद्वारी, ताच्या आंगाच्या सुवार्तिका याजकांद्वारी. मंगळच्या भावा भयणीनो, आमी आज ह्या सोनवारा आनी हर एका सोनवारा आमी येता, पूण आयचो सोनवार आमकां ह्या याजका सांगाता मेळोवन ही परब आचरण करूंक आमकां भाग मेळना. आनी सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन वर्त्या मापान ह्या जुबलेच्या वर्सा ह्या मेळा खातीर आनी सगळ्या पवित्र सभे खातीर तो मागता आसतना आमी ताचे थावन प्रेरण जोडी जाय. हांगाय आमकां विविध सेवा करूंक अवकाश ह्या मंदिरांत देवान आमकां दिला. जावं पुरो हांगा सगळ्या म्हयन्यांत विविध भाशेन कानाडी, कोंकणी, इंग्लीश रितीऱ्यो चलतात. रात्रीची जागरण प्रार्थना चलतात. हांगा आमकां समालोचन दिवंक, कुमसर आयकोंक निरंतर हांगा याजक आसात. ते हांगा मात्र न्ही, लक्षिल्ले आसलेले इगर्जेनी रितीऱ्यो दिवन थंयच्या लोकांक आत्म्याचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आत्मीकपणी घटाय दिवंक विविध रितींनी ते मजत दिते आसात. हे आर्नॉल्ड जॉन्सनान तांच्या काळजान जेजू मरिफात घाल्लें हे मिसांव अजुनी वर्त्या मापान ते मुंदरून आसात. त्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिता आसतना आज आमच्या काळजान ती आज आमी आयकल्लें उतर स्विकार करया. खंयचें तें उतर? तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. आज कशें आर्नॉल्ड ताच्या जिवितांत सुमयाच्या उतराक ताणें काळीज उक्तें दवरलें. ओपन युअर हार्ट्स अँड माइंड्स फॉर द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतराक तुमची काळजां आनी मनां उगडा. निरंतर त्या उतराचो ध्यान करा. त्या उतराद्वारी आमकां प्रेरण मेळटा, मात्र न्ही सुवार्तेच्या उजवाडाचे थारांनी आमकां सर्वेस्पर दिता. तर आज तो आमकां ह्या सांताच्या जिवितांत हांव ह्या आयच्या वांजेलाच्या उतरांत हांव आमकां कितें सांगता? तो सांगता, हांवें तुमकां विसून काडल्यात, तुमी म्हाका विसून काडूंक ना. जावं पुरो आर्नॉल्ड एक सामान्य मनीस, जेजून ताका विसून काडलो आनी जेजून ताका आशिर्वाद केलो. आज पापा साहेब आमकां सांगता, मोरयेच्या फेस्ता संदर्भी तो डिसेंबर 8 मोरयेच्या फेस्त आचरण करता आसतना ताणें सांगलें उतर जावन आसा, आमकां हर एकल्यांक देवान विसून काडला. खंय विसून काडला? आमच्या बौतिजमांत विसून काडला. आमच्या बौतिजमांत आमी सकड सुमयेचे जावन आसाव. आमच्या काळजांत एक मिसांव घाला आनी ते मिसांव जावं पुरो आमच्या कुटुंबाचें, पिरगस कुटुंबाचें, DACCचे, समाजाचें खंयचेय मिसांव ताका प्रेरण आमकां क्रिस्त जावन आसा. म्हणजे ताची कृपा ताणें आमचेर वतल्या. सा पाऊल सांगता, कृपा आमचेर ताणें पवित्र आत्म्याक आमचेर पाठयला, वतला म्हूण सांगता. म्हणजे आमकां कितेंच उणें ना, आमकां कितेंच उणें ना, कित्याक देव आमचे सांगता आसा. त्या खातीर आज आमकांय ताणें विसून काडलां. आमी आमच्या जिवितांत आमकां व्हडली व्हडली कामां करूंक जायना जाल्यार आमी पाड कामां करची न्ही. पवित्र सभेक दुखोवचें न्ही, पवित्र सभेक तुक लावचें न्ही, पवित्र सभे विरोध नकारात्मक जावचें न्ही. आमी आमच्या भावार्थान पवित्र सभेक बांदून हाडूंक पळय जाय. जावं पुरो आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या वाड्या जमतींनी, आमच्या बिरगज कुटुंबांनी, आमच्या वाराड्यांनी, आमच्या सगळ्या DACCन क्रिस्ताचे उजवाडाचे साक्षी आमी जावंक आसा. त्या खातीर कोण क्रिस्तसो मोग करता तो क्रिस्तसोच जावन आसा. हांवें तुमकां विसून काडल्यान. आनी दुसरें तो आमकां कितें सांगता? जुआंवचो वांजेल 15वा स्वर तो सांगता, मुझे थंय तुमी रावा, अबायड इन मी, नन्ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಲೆಗೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿರಿ. आज आर्नॉल्ड जॉन्सन जेजू थंय तो रावलो.
त्या खातीर आज 150 वर्सां आचरण करूंक हो मेळ जेजू थंय तो रावलो, पवित्र सभेच्या मोगान भरलो. आज आमी हर एकली जावं पुरो आमच्या कुटुंबा जिवितान, वैयक्तीक जिवितान जेजू थंय आमी रावया. जेजू थंय रावचें म्हळ्यार कितें? आमी मागण्यांत बळवंत जावचें, देवाच्या उतरान बळवंत जावचें, साक्रामेंतान जियोवचें, ताच्या उपदेशा प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडचें. मात्र न्ही, ताका आमी साक्षी जावचें. आनी हें आमच्या जिवितांत आसतना ताचे थंय आमी बळवंतरा रावतना कसलीच सकत आमकां आपडूंक शकना, कसलेच बादा कश्ट आनवारां आमकां कितेंच करूंक शकनात. तर जेजू थंय आमी रावचो निर्धार करया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करूया. सदमानतान एकाच देवा सदमानता सर पदवेदार देव सर्गांनी प्रथमेचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सदमानता देवाचो एकलोच पूत तो सरकाळा आदी बापा थावन जल्माला, देवा थावन देव, उजवाडा थावन उजवाड, खऱ्या देवा थावन उपसल्लो खरो देव, तो देवा थावन जल्माला, ताका रुचूंक ना, बापाच्या सैम आसो, ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात, आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सडपणे पासत सर्गात थावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कस मरणान सोंसलें आनी ताका नित्य पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सदमानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता थावन निपसाला, बापा आनी पुता बराबर ताका संसर्गलो नमस्कार महिमा फावो. प्रभाते वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले सदमानता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमीन. भावार्थ्यांची प्रार्थना. जेजूच्या नांवान आमी बापा लागीं कितेंय मागल्यार ताणें आमकां दिता म्हूण बसयलां. त्याच भावार्थांत आमची ते सावां आतां समर्पणो खालतेपणी आमी प्रार्थुया. तुजें उतार परगट करूंक समर्पीत जाल्ल्या डिवायन कॉल सेंटराचेर, हांगाच्या याजकाचेर, स्वयंसेवकाचेर, विनवणेच्या सांद्याचेर, दानीचेर आनी हिताचिंतकाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांकां बरी भलायकी, शांती समाधान आनी तांच्या मिसावान दोदोसकाय फावो कर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थन येसुमिया. घडीभरात सोडया दोळे धांप्या आमी मागया. संवसारान चलचें झुजू रशिया युक्रेनामध्ये, इस्रायल आनी दुसऱ्या चड राष्ट्रांमध्ये समाधान देवून येवं दी. आमच्या मणिपुरान समाधान देवून येवं दी. दैवीक शब्दचो प्रकाश सर राष्ट्रांचेर फांको दी आनी आमच्या वैयक्तीक जिविताच्यो ते समा समर्पण मागया. सर्वेस्परा बापा गणी काकुळदारा तूं आमचो मोग करताय. तुवें मोगान तुवें जेजूक आमच्या खातीर तुवें दिलोय. हो संस्कार आमी संभ्रमतना आमची त्या सावां तुजे समोर दवरल्यांत. आमकां उसारूंक जायनातली त्या सावां साबार आसात, त्योय तूं आमकां आशिर्वादीत करून दी. आमी उसारूंक जायनातली सर त्या सावांचेर तुजें दैवीक बेसांव देवून येवन आमचें जिवीत आनी आमचें मिसांव आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. तुगे बापा उडो भोगोवासो शिंतलो फळ आमच्या वावराचो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाबाक
सबस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परात जितले पावटी आम्ही हे बलिये सोगडास धरून संभ्रम करता तितले पावटी आमच्या सोडवणीचो वावर तूं चलयताय. देखून या पवित्र घुटांत फावते बरी वांटो घेवंक आमकां निर्मे म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वद्वेदारांनी सजनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. इतले कणवळायेन तुवें मनशा कुळसो मोग केलोय. तुज्या पुता आमचो सोडून दारा करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानतले तेंच आमचे सवें तुका मानूंक फाताक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमच्या गतीन जियोंक तुवें ताका पाटयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कुरपेचे देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. बोल सर्गी तुका जय 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 जय. बोल सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. बोल सर्गी तुका जय 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 जय. बोल सर्गी तुका जय जय जय. बापा कोरोसू तुम पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमीत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत भातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमीस मनशा पासत हें वारावतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट सो गोट पर गोटोया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी पगडता. तुझ्या येण्याक
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचे विस्तारले जे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तांची तूं काकूत कर. तांकां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जोसेतीचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोझेफ फेर्नांडीस ह्या स्विडीचे ते मारतीर सांता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वनन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सगीच्या तुझे नाव पविसाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दीव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वर सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सरांकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. एकामेका शांती दिया.
देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती या शेळीच्या जिवणाक पहिल्यान ती सुभागी सुमया तूं म्हज्या भितर येवची म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं काळीज मुझे लाले उनासा ये जेसू सेवचाक तुका ये वेगी भुगता येड्यान तुझ्या काळीज मुझे आशे उनासा काळीज मुझे लाले उनासा ये जेसू सेवचाक तुका ये बेगीन भुगता येण्यान तुझ्या सुमयेचे नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सुमया वावरतेच्या बुजोंडदारा तुझी मीत मेरनातले दयाळय आनी आमी मागताव पिडे शिडेन कोस्टूच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दी एकामेका सुख समजणी आनी मनभेद पयस करून एकामेका काळजातावन बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बोगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेंत सदांच तुका अर्गां दिवन दी जो जियेताय निराजोड चलयताय ससनाच्या ससना आशीर्वाद आमी जोडून घेवया देवाचो एकलोचो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमच्या सांगाता आसा तो तुमचे सुवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदा आसो आमेन दैविक शब्दाच्या नावान सर्वांनी मोगान एकवटल्या कृपेन भरून देण्याने नेटो नाव ताचे सगळ्यांनी गाजयता